माताजीका हरे कृष्ण महामंत्र सांगून स्वागत करूया. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. धन्यवाद. प्रणाम. हरे कृष्णा. एक सनची ते करेक्शन कोर का माताजी सर टाइम अच्छी टाइम मिगेले चर्दू अन्ना हुआ एक शाश्वती नॉट सरस्वती शाश्वती. Thank you so much for letting me know. मिगेले my husband's name is Deenanath Vittal Das. Right, Mataji. Thank you so much for letting me know. Okay. Thank you, Mataji. Hare Krishna. अच्छे सगळं गेल्या बांधवांके सट्टांके प्रणाम करता. हांव मिगेल्या गुरुवायरांके मिगेल्या गुरु महाराजाके जयपताक स्वामी महाराजाके श्रीला प्रभुपाद आचार्याके सट्टांके दोन हांव नमस्कार सांगता. म्हाका हाजी दोन उत्तर उलोवंक देवान म्हाका अशी आमगेल्या कोंकणी भागवत पुराणांतू उलोवंक एक भाग्य दिलें. हें सांगिल्लें म्हणटची देवान आमकां एक जीब दिता. देवाले उत्तर उलोवंक देवाल कणी उलोवंक देवा ते आमी यूज करताय. हंगे एक आमकां चान्स दिता तें सगळें आमकां वडकयरी देखून सट्टा लगी हांव नन्नी सांगता. कोंकणी भागवत पुराणा लगी हांव नन्नी सांगता. ते टीम कोर टीमा लगी हांव नन्नी सांगता. आयचे क्लास म्हाका जमचवतलें हांव आयचे प्रेयर्स फॉर एम्पावरमेंट म्हळ्यार टॉपिक सन्ना हेवी टॉपिक म्हणून म्हाका दिसता. म्हाका कळ्ळा. एनिवे म्हाका जमचवतलें हांव एक्सप्लेन करूं ट्राय करता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. मूकं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय नित्यकृपाप्रदायिने गौरगतदम्दय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन ज्ञानमिनाशय संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगं मामुद्धर भवानवाक्. श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे. मनोरथो मदितोऽयं सर्वदा सफलस्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव. श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं प्रणयात् श्रद्धया युक्तो मम सन्तोषकारणम्. श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवन् पठते श्रृणयात्यस्तु गोसहस्रफलं लभेत्. ममोत्सर्वेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीते च सुप्रतम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे वृजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं. सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः. ऐकत ना? ऐकत ऐकत ना? ओके. माताजी ऑडिबल. हरे कृष्णा. आयचे चॅप्टर प्रेयर्स फॉर एम्पवरमेंट. एम्पवरमेंट म्हळ्यार आमकां एक शक्ती दिता. एम्पवरिंग द शक्ती दिता, नाजाल्यार आमकां ते बगेक आमकां सपोर्ट दिता. हें सगळं अर्थ येता तांतू. तें कोण जालें प्रेयर्स म्हण चोवया. आतां सेकंड कॅन्टो हें प्रेयर्स येता शुकदेवान. शुकदेवान प्रेयर्स येता तें खतें येता म्हळ्यार सेकंड अंतू कॅन्टो फोर्थ चॅप्टर. सेकंड कॅन्टो फोर्थ चॅप्टर अंतू राजा परीक्षित. परीक्षित शुकदेवा लगी क्वेश्चन्स निंगिता आनीक ताका वचावने टाइम तस ताळी आजी बॅक स्टोरीज सगळ्यांक कळता. इतिया परीक्षित हांगा बेसला नाजाल्यार इतिया काणी आयकता म्हणून सगळ्यांक कळता. 7 दीस भितर परीक्षित देवालयाचे वता ताळी ते तक्षाले घास घेवन परीक्षिताक हे मरण येतला म्हूण सांगिना तावळी ते देखून तांगा एक स्पिरिच्युअल फादर नाल्यार स्पिरिच्युअल मास्टर सरी शुकदेव पंपता. शुकदेव अलगी अशी निमगिना पडे हांगा तुकून हें सांगला म्हणटा शुकदेवा अलगी निमगिता परीक्षित राजा परीक्षित निमगिता म्हाका देवाला क्रिएशना पासून एक भक्तू जावन आशिल्लो परीक्षित देवा क्रिएशना पासून नाल्यार देवान केलेल्याचे हें प्रपंचा नाजाल्यार प्रपंच कशी केला असं म्हणून सांगून ताजे पासून डाउट निघता. तळी हांगा तुकून हें स्टोरी आरंभता. तळी हें आमी होल वेदीक नाजाल्यार हे वेदीक स्क्रिप्चर्स ताजे बेस की आमी त्या की हें सगळं वाचिताय तळी आमी आमकां देवालय लगीची देवालय चरण कमला लगी पंचाक तर तें आमी मना तुका होल वेदीक एडवेंचर नाजाल्यार तें उतलेंच सगळं अट्रॅक्ट करता. ते म्हळ्यार we have to go to lotus feet. We have to reach lotus feet. तर देवालय पायांकड पंचाक कसले तंतू एक भक्तीन तुकून कसले डायवर्शन येवन तंतू अंतू चेंज येवन आजे मुखार पंचाक महाराज परीक्षित म्हणून सांगल्यार ऑलरेडी इज द एलिवेटेड सोल. तवळी पोटान तुकून उतरा पोटान तुकूनच कृष्णा दिकिलो अश्वत्थामाले ब्रह्मास्त्र पंपचे वळरी उतरा वचून पायां पडता कृष्णाले तवळी कृष्ण सनूच अणु जावन ते परीक्षिता दर्शन दिता आनीक ब्रह्मास्त्र प्रोटेक्ट करता. ब्रह्मास्त्र अंदुकून तेचेर प्रोटेक्ट करता. अशी परीक्षण घेवन येयलो परीक्षित. तवळी अशी कशी परीक्षित उतले डिवोटी जालो म्हण लेगीत क्वेश्चन तवळी एक डिवोटी नाल्यार एक भक्त जावंक जाल्यार दोन कैरीन जावंक तांगा एक देवाली दय जावंक देवाल कर्ण जावंक दुसरें आमकां एक बोनाफायड नाल्यार यथार्थ जावन आशिल्लें स्पिरिच्युअल मास्टर एक आमकां गुरु जावंक एक भक्ती देवाली दय जावंक हे दोनी परीक्षिताक मेळ्ळो. देवाल दय फुडेंच येयली ताका पोटान तुकूनच अमाल पोटान तुकूनच देवालय कर्ण आसा. मागीर मात्र न्ही तो खतें येयलो पांडवास देवाल भक्त जावन आशिल्ल्या पांडवास जाल्यार नातू जावन येयला. तळी हांगा देवालीच कर्ण आसा देव कोणाले आसा पांडवा लागीं. तवळी पांडवा डायनास्टीन तुची जन्म घेताला दुसरचे एक म्हूण सांगल्यार
हे अज्जले एक सनच मुनी वरी आले एक शापू कर्स ते मेळूनिक ब्राह्मण शापू मेळूनिक धावन वचानी थंक ते कोणा मेळा शुकरूपा शुकदेवाक मेळा तवळ तुतलेच एक एलिवेटेड गुरु मेळ्ळेलेंची ओडकायली तळी हे दोन्ही जमचानिक ताका एक भक्त जाणे असं मात्र नाही आणि तू सांगत आहे भगवद्गीता सांगत आहे असल भक्त म्हणून सांगितलं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिती स महात्मा तस महात्मा सुदुर्लभ तवळी तुतलो ಒಳ ಮಹಾತ್ಮತದ परीक्षित मळारी ते महात्मा अलवलारी पावला आम्ही सगळं अशी ऐकून आमका एक भाग्य मिळतं देवापासून एक तांका सगळं ऑलरेडी त्यांनी देवालय कुटांतू वड्डलेनी अर्जुन अर्जुन देवालय सखा जावन आसलेलो तुलेच क्लोज जावन आसले उत्तराक देवान रक्कली कुंती माताजीक सहाय केला उतुल्यान ताका तुतले एका टॉप डिवोटीज जावन आसलेला तांका तांतू ये परीक्षित नाचल्यार ताका ते एक भक्त जाल्ला म्हणाली देवाक ताणें ऑलरेडी मना केला ते सनाळा सुदुर्लभ तवळी हंगा हेंच्यानीक एक देवापासून स्टार्ट कोरका देवालय क्रिएशनापासून जाण जावका सग म्हूण सांगून बेसला तळी थांग इति म्हळ्यार आता सगटांगे कळता विथिन 7 days ही विल डाय तळी इति जाता म्हळ्यार कोणय जाल्यार देवाली लीला तुका उगी सांगते न्ही नवे तवळी हंग तशी न्ही सांगिल्या सिस्टमॅटिक जावन वचूका म्हूण सांगून लीलेता 10th canto तवळी ताजे मुहूर्तम आसलेले एके आता भावीर जाल्यार एक भागवत पुराण वाचित आहे भागवत 17 वाचित आहे जाल्यार कशी कोरका म्हणू हे शुकदेवूय परीक्षितूय विसरून हांगा उल्लमचे ते एका सिस्टम जावन आमकां सांगून मना करता अजे नाजाल्यार कृष्ण लीला जावो ना देवा लीला पासून आद्यम सांगुया ते फिनिश करूया तशी नाही गेलो आद्यम तुकून कशी फर्स्ट कॅन्टो तुकून सांगून ये ब्रह्माक देवान कशी सांगिले ब्रह्मा जन्म दिलो हांगा तुकून हे सांगिला म्हणटा 4 श्लोक सांगून दिले ते 4 श्लोकांत तुकून नारदा सांगून दिवच्यानीक ते हे जावन एक्सप्लेन करून दिले मागीर नारदाले तुकून व्यासान मना केले ते व्यासान तुकून आशा सासू 18,000 श्लोकास जावन शुकरूपाक सांगून दिले मागीर ते शुकरूपाले तोंडान तुकून निगम कल्पतरो गलितम फलम शुकमुखाद मृत द्रव संयुतम अशी त्यांच्या बुंच्या ताजे नेक्टर सरीत ते सांगता तुतलेची भक्तीन थांगा पामता ते परीक्षिताक सांगून दिता ते क्रिएशन कशी करता असं म्हणून सांगता तवळी एक भक्त जाल्यार ताका देवाल पासून कोळका जाल्यार ताजे देवाल एनर्जी ती म्हणून कोळका हांगा इंटरनल अंदर शक्ती आणि बाह्य शक्ती सग म्हूण सांगून देवाली शक्ती विवरिची करता तर ते सगळं सांगता इंटरनल अँड एक्सटर्नल आता इंटरनल एनर्जी म्हणून सांगितलं देवालय मस्त एक्सपान्शन क्रिएशन्स अंतू एक्सटर्नल एनर्जी येता आमगेले माया दुर्गा देवी म्हणून सांगूया माया तळी तशी हांगा एक्सप्लेन करता दुर्गा देवी माया बाकी ये मार्जिनल शक्ती म्हणून ते मार्जिनल शक्ती बाकी सगळं आमगेने लिव्हिंग एंटिटी
एके एके जीव जावन एक्सपॅन्ड करता देव त्यामुळे ते सगळं हाचेर सांगता भागता सांगता त्यामुळे नावेच एक डिवोटी ते आमी मनाक करून दिवंक इतले म्हळ्यार अशी देवालय तीन शक्ती असतात इंटरनल एक्सटर्नल अँड मार्जिनल शक्ती ते कशी ते एक्सप्लेन केल्या म्हण लगून हांव ऐकूया आता एक देवान अशी गर्भोदकशाही जावन एके युनिवर्सलांतूय तुकून एके प्रपंचांतूय चल्लोलो आसा मागीर क्षीरोदकशाही विष्णू जावन एके जिवांतूय गेलो आसा तावळी हे सगळं आमी कशी मनाक करूंक तावळी हे देव म्हूण सांगला अनलिमिटेड ते तितुलेच पावर नाजाल्यार तितुलेच हेका ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ ಅಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಮಿ ದೋಳೆ ಅಂತೂ ಚೋಯ್ನ ಪಡೆ ಅಮ್ಕ ಅಜ್ಜೆ ಪೆಡ್ತಾ ಅಂತೂ ಕಾಂದಿಕ್ಕೋಯ ನಾನು ताळी आमकां मनाक कोर दिवंक जाल्यार आमी तशीच आतां परीक्षितान मनाक कोरता जाल्यार शुक्ररूपा म्हणटा आशिल्लें नाल्यार शुकदेवा म्हणटा आशिल्लें तुतले व्हडले मुनी लेगीत नाल्यार महर्षी लेगीत तुगून आयकूंक तांकां सगळे नॉलेज आसा तावळी ही इज अनलिमिटेड तावळे अनलिमिटेड म्हळ्यार न्ही कॉन्सेप्ट कशी एक जीव मना करता साधारण व्यक्ती जावन आशिल्ल्या आळांक तें जिवाक कांय मनान जमना ते इतके अनलिमिटेड म्हूण देवाली विभूती अनलिमिटेड देवाल एक्सपेन्शन अनलिमिटेड हे प्रपंच युनिवर्सल म्हळ्यार अनलिमिटेड थोडी हे सगळं मनाक कोरता म्हूण सांगल्यार तेसलोच एक भक्तूय जावंक तेसलो एक सांगूचो गुरूय जावंक साधारण मनशांक कांय आमकां मनान जमना एक डिवोटी जावन देवाक कयरी मनान केल्यार मात्र आमकां देवान कयरी मनान जाता एक सभाव नॉन डिवोटी लागी देवा पसून इतलें एक्सप्लेन केलें जाल्यार ताणें एक्सेप्ट कोरका म्हणना तो तागेले एथिस्ट म्हळ्यार नाजाल्यार तागेले का मायंड हे सांगला पडटा देवा मनान कोरका जाल्यार मायंड आनी इंटेलिजन्स देवाक देवान दिलेली बुद्धी देवान दिलेली मन्नय दवरून आमी देवाल डिवोटी जावन सर्व कोरता सर्वीस कोरता सर्व करना पड देवाल पसून आमकां मनान जाता तशी परीक्षित ऑलरेडी ही इज इंटू कृष्णा कॉन्शियसनेस ताका मनान करूंक कांय हे ना प्रयास ना ताळी शुक्ररूपा लागी तुकून जाण जमच्याक निमगीता शुक्ररूप सांग शुकदेव सांगत हांव सांगू आशिल्लें म्हाका देवान कशी की म्हाका आतां व्यास देवान मुगेल बाप्पा व्यास देवान कशी की म्हाका एक्सप्लेन केल्या ते एक्सप्लेन कोरता जाल्यार म्हाका मुगेले लॉर्ड कृष्णा लागी म्हाका प्रार्थना कोरता हू इज लॉर्ड कृष्णा नाजाल्यार तें ताजे पसून तर मागीर येता श्लोकांतू सगळें येता ते एक्सप्लेनेशन एके श्लोक एके प्रेयसांतूय एके श्लोकांतूय देवाले विभूती नाजाल्यार देवाले मस्त एडजेक्टिव्स सगळे ताजे विशेषण रूप सगळं देवाले पसून सगळं विशेषण सांगता कारण तशी सांगून इजी जावन ताका सांगू जायना देवाली मर्सी म्हाका जावंक ओ कृष्णा तुगेल मर्सी म्हाका जावंक तू कोण कोण की म्हणता हे सांगता शुक्र देव सांग हे सांगता शुकदेव सांगता तुगेले हे तिथे तू डिवोटीस पायस डिवोटीस तू रक्षण केलें ना तू शुद्ध भक्तांक रक्षण केलें तू असुरांक तू मारलो नाल्यार एक बाप्पान एक चर्डाक कशी पनिश करता नाजाल्यार एक बाप्पा एक चर्डाक कशी मोगू करता अशीच तू केल्लें आसा एके श्लोकांतूय ते हे सांगू आशिल्लें जाल्यार ताका ते देवा पसून आमी हांगा देवा पसून सांगताय आमी व्हड म्हूण न्ही सांगताय आमी कोणाकी तोंडांतून आमी ऐकिने
ते आम्ही उणेची आमकां सांगू येता. ऍक्च्युली हे भागवत सांगू का नाजाल्यार ते शुक्रूपा चुत्तूल हंबळ जे सांगता. म्हाका सांगू आशिल्लें योग्यता ना जाल्यार म्हाका सांगू का जाल्यार हांव देवाले पांयांकडेन पडटा. देवा तूं म्हाका हें करी, म्हाका जीब म्हाका सांगू आशिल्लें तें पावर तूं म्हाका दी. तें प्रार्थना करता. ते प्रार्थना एके प्रार्थना एके हें सांगिला म्हणटाची चांग व्हॅल्युबल श्लोकास ते पूण म्हणला गे आमकां चोवया. तशी शुक सांगता चॅप्टर 4 12th श्लोकांतू नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति त्रिययाय देहिनाम् अंतर्भवायानोपलक्ष्य वर्तमने. सांगत म्हळ्यार let me offer my respectful obeisances unto Supreme Personality Godhead, who for the creation of material world for accept three mode of nature. मेटेरियल three modes of nature म्हणून सांगिल्यार ते त्रिगुण जावन आशिल्लेले सत्व रज तम हे तिनी मेळ्ळेले हे मेटेरियल नेचर मेटेरियल प्रकृती. तर ते प्रकृतीत हे क्रिएट करूक देवा तूं आयलो आनीक तांतू एके बॉडी तूं वसीत जाता विथीन द बॉडी ऑफ एवरी वन and his ways of inconceivable. म्हळ्यार आमकां देवान सांगिल्लें त्या अचिंत्य भेद भेदत्व ते आमकां चिंतीची करूं जायना. इनकन्सिवबल आमकां इमॅजिन करूं जावनाशिल्लें म्हणटा देवान एक्सपेन्शन. तें सांगता गर्भोदकशाही जावन ही एंटर्स इनटू एवरी युनिवर्स. क्षीरोदकशाही विष्णू जावन बॉडी ऑफ एवरी वेल बीइंग हे सगळं मनुष्य सगळं जीवन तुई क्षीरोदकशाहीच्या मागीर हें सांगिल्लें म्हणटा हें सगळं मनाक कोरपाक पुरुश अवतार रिती म्हूण मनाक कोरपाक ते लेवलार आमी विचारी आमकां तावळी भूयो नम सद्व्रजिन चिदेसता असंभवाय अखिल सत्वमूर्तये पुंसा पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानां अनुमृग्य धाशुषे हांगा सांगता कितें म्हळ्यार the form of complete existence and transcendence, who is the liberator of pious and devotee. तेंच सांगिल्लें हांगा सक्कटांतूय स्थित जाता सक्टांतूय स्थित जाता मात्र न्ही ते कंप्लीट सल ते देवाल रूप म्हळ्यार कंप्लीट जीवात्मा म्हळ्यार कंप्लीट पूर्णमिदं पूर्णमदं ते श्लोकांत सगळं कंप्लीट तातूंत आनीक ते कोण ते लिबरेटर ऑफ पायस डिवोटीज चांग डिवोटीसांक तुवें रक्षण केलें आनीक तांकां तांगेले दुखांतून तुवें तारण केलें तुमकां आनीक नॉन डिवोटीज डेमन्स तांकां तुवें हरण हें केलें नाश केलो. हे भगवद्गीतांतूच सांगत न्हय हांव इत्याक येता परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. तळी तुतलेची देवान ते येताय तांकां असुरांक मारूकय बाकी आशिल्ल्याक रक्षण करूकय. तूं रावणाक मारलो हिरण्यकशिपू मारलो मागीर शिशुपाला मारलो ते सगळं मस्त आतां अंतू गेल्यारच्योय सान आसतना
पूतना मरलो तृणावर्ता शकटासुरा ते सगळे सक्तांकही मारूकच ना तळी देवाले दया म्हणून सांगितलं रे सगळे चड्डुवंत तळेक बाप्पा कशी मायेन चांग अका चांग कोण दितलो तुम्ही बाल्लाव केला री तुमका एक पनिशमेंट दितलो जाल्यार री तांका देव तांगेले तांका सद्गती दिता तशी कशी आशिल्ले देवा कामा नमस्कारू तशी सांगत नमो नमस्ते वृषभाय सात्वताम विधूर काष्ठाय मुहु कुयोगिनाम निरस्त साम्यातिशे अतिशयेन राघस स्वधामनि ब्रह्मणि रम्स्यते नमः हांगा सांगिल्ली ती म्हळ्यार ओ देवा हांव तुका नमस्कार घालता तू यदुवंशा सगळं तुवें राखिल्लो यदुवंशाक तू ताचे कुटान तूच आशिल्लो हांगाय तशीच यदुवंशान तू देवाले फ्रेंड्स जावं कोण कोण आशिल्ले ब्रजवासीस आशिल्ले न्हय ब्रजवासीस आशिल्ले गोकुलान तू बाकी सन्न आळां लगी नाल्यार बाकी जना लगी सगळं उत्तुलो की फ्रेंड्स जावन आशिल्ले हांगाची हें सांगिल्लें म्हणटची ये कृष्णा म्हणून सांगिल्यार सट्टांक नॉन डिवोटीसांक एक भय भितानी नॉन डिवोटीस जावन आशिल्ले सट्टें भितानी डिवोटीस तांकां डिवोटी म्हणून देव म्हणून तांकां ब्रजवासीसांक कळना यशोदा कळता न्हय देव म्हणून नाजाल्यार हांगाचे गोपी स्त्री हांग कळता न्हय तांकां कोणाक कळना तांकां सगळ्यांक आमगेल फ्रेंड्स खेळचे म्हणट सान चटू फ्रेंड्स खेळचे म्हणट तुलेशी व्हडलें एक हे म्हणू दाखयल ना न्हय दामोदर लिलेंचे सनची चेडू त्या रुका खांचींतल्यान वचून तो रूख खाला घालता तावळता यो तुले व्हडलो रूख मुगेल चड्डाने खाला घालो योची सांगता नंद गोप सांगता कोण केलें कोण हे चड्डा वसली मांदून घालें तांकां तेंकाय तांगेलें चड्डू म्हळ्यार म्हणटा तांकां कांय तांकां एका व्हड देव म्हूण जावो तांकां तशी कांय ना तांकां तुतुले वात्सल्य जावन तांकां वात्सल्य हे भावंत तांणी सगळं दाखयताय तशी he is supreme enjoyer of both material and spiritual world. He is an enjoyer. देवाना क्रिएट केलें देवूच तें एन्जॉय करता तशी आसतले कडेन ही इज व्हेरी हॅपी खतें अबॉर्ड तद्धाम परम थंगाची तागेले गोलोक वृंदावनांत ही इज व्हेरी हॅपी बाकी सगळ्याकय तो अंतू गोकुला नाजाल्यार वृंदावना लीला कळ्ळी जाल्यार देव स्पिरिच्युअल स्काय तेंगेर हॅपी तशी आसलेले कृष्णा हांव तुका नमस्कार करता ते सांगिल्या मागीर लगी श्लोकान सांगिल्ली म्हळ्यार यत्कीर्तनम यत्स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यत्श्रवणम यद्हर्षणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम तस्मै समुद्रा श्रवसे नमो नमः let me offer my respectful obeisances unto all auspicious Lord Sri Krishna. सगळं अद्भुत जावन नाल्यार उतुले यें जावन पॉवरफुल जावन आशिल्लें कृष्णाक ऑल ऑस्पिशियस सगळं इति म्हूण सांग चांग जावन आशिल्लें कृष्णा हांव तुका नमस्कार दिता सांगा इति सांगताय सांगा सगळं देवान कीर्तन करताय नाल्यार देवा उडगास करताय नाल्यार देवा पासून आमी आयकताय प्रेयर्स दिताय हेची आमी अंतू दिकेले नवविध भक्ती तू श्रवण कीर्तनम विष्णू स्मरणम पाद सेवनम ते नवविध भक्ती म्हळ्यार म्हणटाची हांगा देवा पासून सगळं ग्लोरिफाय म्हणून सांगिल्यार कीर्तन करताय देवा पासून कीर्तन करताय
स्मरणम यत श्रवणम स्मरणम दिक्कताय प्रेयर्स देवा दिक्कताय मागीर हियरिंग लिसनिंग मागीर वर्शिप करताय हे सगळं हें कोणा उतुले व्हडला पाप केलें जाल्यार अशी सगळं करना फुडें आमगेन पाप एक क्षण भितर एक क्षण भितर लसून वता सबाव रामा उलदाई रामा म्हूण सांगना फुडें आमगेन पाप सगळं इतेगे श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने तळतून पावरस सहस्रनाम तत्तुल्यम सहस्रनाम विष्णू सहस्रनाम म्हणजे उतले पावरस एक रामा म्हणून सांगितलं तशी तीन रामा करचे एक कृष्णा म्हणून सांगिल्यार तुमगेने थाउजंड्स सिनफुल ऍक्टिव्हिटीज एक क्षण म्हणून सांगितले दोळ अशी धपूच एक क्षण ते क्षण भितरी कृष्णा म्हणून सांगिना फुडें आमगेने तुतले पाप लसून वता आम्ही उतून की पाप करून ये आणखी येणूच जन्म मृत्यू जरा व्याधी सगळं जावन मागीर आमी दुसेरी इथे जननम मरणम म्हळ्यार ते सायकल अंतू कोणूच अंतू इथे ते आमगे संसार सागरांतू पोण बुड्डुचे म्हणटची तवळी थंगाव हे एक नाम उतलेची एक डिवोशनल ऍक्टिव्हिटीज आमकां भाग्य मेळटा नाजाल्यार आमी आयकताय नाजाल्यार आमी कीर्तन करताय आतां हांगा उतून जाण आसाय 22 ही 22 आमी आयकुची उतली भाग्यवंत आम्ही कीर्तन करताय देवा पासून चांग जावो आम्ही अजमूर्थम एका श्लोकांतू अजमूर्थमच्या क्लासान सांगिल्ल्यान एका डिवोटीन श्लोक कोळना तीन जाल्यार ताका सणा मिस्टेक आयले जाल्यार एक डिवोटीन ते म्हणटा जाल्यार देव ऍक्सेप्ट करता ते देवा ते डिवोटीन ते भक्ती भावंत थंग चोयता ताका मिस्टेक येवयात जाल्यार मिस्टेक येवनू जाल्यार ताण ते सांगील जाल्यार भक्ती भावान सांगील जाल्यार देव ऍक्सेप्ट करता तावळी हांगा उतुनकी असे उतुलकीच्या रूपान आमी आयकताय उतुलकीच्या हांग जावन आमकां मेळटा न्हू थोडी तशी आमी खतेंकी आमकां भागवता पासून नाजाल्यार भगवतगीता पासून देवा नामा पासून आमकां खंयी चान्स मेळटा आयकूंक थोडी तांतू तुकून सगळं आमगेन पाप लसून वता नाजाल्यार करपून वता म्हूण सांगूया आतां तुत्तुलें इट्स बर्न्ट ऑफ नाजाल्यार सांगत आहे बर्न जावन वता थळी एका क्षण मात्रम एका दोळेशी धंपूचे क्षण मात्रम आमगेने उतूनकी पाप सोर वता तेंच्यानु विचक्षणा यच्चरणो पाद चरणोपसादनात् संगम व्युदस्योभयतो अंतरात्मनः विदन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमा तस्मै समुद्र स्रवसे सुभद्र स्रवसे नमो नमः. Let me offer my respectful obeisances again and again unto all auspicious Lord Krishna. दुसरी सांगत ना म्हण हांवें के तुका हें करता तावळी आद्यन तुकून एक क्वालिटी सांगिली ना शुकदेवान एक लाले क्वालिटी सांगतो तू यदू डायनास्टीन तू घेवन जन्म घेवन थांगसलेल्या आळां सगळं तू तारण केलें एक क्वालिटी सांगत एक श्लोकांत हांगा सांगत ती highly intellectual and simply by surrendering unto his lotus feet are relieved of all attachment to present and future existence and without difficulty progress towards spiritual existence. Thirdly, uttule sangatai just by surrendering sharanagati deva
तू शरणागती दिल्यारी तू तुका तुका आम्ही शरणागती येयल्यारी तू आमगेल्या उतुलकी पाप हे करता सगळं मागीर आमगेले आसक्ती नाजाल्यार सगळं अटॅचमेंट जाणसीन सगळं आमकां तू पार घालता प्रेसेंट आनी फ्युचर आशिल्ल्यान तू ಏನ್ ಜಾವನು ಅವಕ ಕಸಲ ಯಾಕ ಬುದ್ಧಿ ಮುಟ್ಟು ನತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಜಲ ಅವಕ ಕसल प्रयास येवनतिने स्पिरिच्युअल प्रोग्रेस आबगेक आमचे कुटांतू थोराबत तळते ते जाल्याक देवा हांव तुका नमस्कार दिता तळी उत्तुल्या हे सांगत चोय तळी आमकां सभाव एक एक म्हाका देवा बसून सांग म्हूण सांगना पडे यो शुकदेव तुतलेंची हंबल जावनु ते देवाक उतले ग्लोरिफाय करता नाजाल्यार उतलेच देवा बसून चांग हे सगळं सांगून तेंच्या प्रार्थना स कोरून तेंच्या तेर्थ शुकदेव ते सांगूक येता तुतले हंबळत तळी एक आम्ही इथे आम्ही एक डिवोट इथं नाचलं आम्ही भागवत सांगत आहे मला एक हंगार आमकां पाना आम्ही केदना हंबल जावं का तरणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना तत्सी आम्ही तणा म्हणटच खलागे आमकां आमकां नॉलेज आसा म्हूण सांगून आम्ही मत्ते उंच कोर धरूपणा आम्ही प्रगतींत उंचोवंका एक आंब्या रुखाक ताका फळ धरला सगळं आंबो जालो आंबो जायना पड तो कशी तो शिब्बा उगून येता ताका फळ धरला म्हणून सांगून ताका नेरे दोरू जतवे ना तो शिब्बा उगून येता टुवर्ड्स हे भूमी त्या भूमीचेर व्हडलो व्हडलो रूख जाल्यार ताजे खांदे सगळे शिब्बा उगून येता भुंयचेर गितांक सांगता म्हाका तुलें दिल्लें तुवें फळ आता लेटेस्ट जावन आता आमगे थंय एक जांबा रूख जांबू कळता न्हू जांबू तर जांबा रूख हे फूल जांबू जालो तो जांबू ताका अशी बावगून आयलो हांव लेकीन देवा तूं गेलें क्रिएशन उतलो व्हडलो जांबू चांग टेस्टी जांबू तळी उतलें व्हडलो जांबू ताका हेवी जावन ताका राबू जायना लास्ट एक 2 दीस जेमच्यांनी ताजो खांदो म्हणून तो खला हें बेसला हांव इतलें केलें म्हळ्यार ताजेर एक बेडशीट घालून दिलें ताणें हें पडलं जाल्यार ताका दुखूपणान बेडशीट घाललें आनी ताजेर हें बेसलो तो संत हें बेसलो तशी तेन्ना आमकां त्या रुखाक आशिल्लें फळ नाजाल्यार ताजें वेट म्हूण सांगून ताका नेर राबू जमना तें सगळें आमी मनाक कोरता तशी एक रोसाचे एक बंच रोसाच्या स्मेल आसता ताळी एक खांद्यारी एक धार फुलां सगळं येयल्यार ताका हें जावना ही इज बेंडिंग टुवर्ड्स द अर्थ टँक्स सांगता अशी बावगून राबता तें सगळें आमी मना करता आमगे मन्ना तूं आमकां अहम म्हळ्यार नेमचें आपणा आमी थंय सांगता देवा पसून सांगता जाल्यार देवा कसलेंय जाल्यार चुकी हेमचे आपणा चुकी आयले जाल्यार म्हजे श्रम कोरका म्हणून सांगूनची आमी क्लास करताय नाजाल्यार भागवत सांगताय मस्त चुकी सूपर मनीस कोण परफेक्ट न्ही न्हय देवू सांगता मनुष्य कोण परफेक्ट न्ही देवा मनाक करूंक परफेक्ट सेन्सस कांय ना आमकां देवा क्वॉलिटीन तूं आमकां आतां ब्रह्म तुकून मोई भितर आसा जाल्यार ब्रह्म जाल्यार ताका कंप्लीट कांय मेळना 100% कंप्लीट न्ही ब्रह्माकय चुकी पडलें हांवें ब्रह्मा देवान गोकुलांतू देवाक परीक्षण करूंक ब्रह्मानी ती केलें सगळं गायक पड्डूक नाजाल्यार गोवाळांक सगळं व्हरून निपेन कृष्णा लेगीत कृष्णा लेकीन तुका हांव एक शिकयता तुका हांव शिकयन म्हूण सांगून तशीच गोवाळ जाल्यार पड्डूक जाल्यार गाय जाल्यार ताजें एक हें सरी चेंज कोरनातिल्लें तशीच एक ब्रह्मान 5 सेकंड की 10 सेकंड ब्रह्मलोकाचे
आमगेने 1 year म्हूण सांगताय भूमी टाइम म्हूण सांगलं 1 year. तर तुतले टाइम देवाक ब्रह्म जालो ब्रह्माक कांय कळय ना तो कोण की म्हणून कळय ना. तर ब्रह्म चोयल्यार हांव थांगा निपोवन दवरल्यार कडे येंच रूप थांगा एसलेच गोव ये गायो इसले पड्डूक इसले गोवाळ सगळं इसलींच तळ तेंच तळ ब्रह्मासरी मन अंजलेना तळी ब्रह्मा इम्परफेक्ट सेन्सस म्हणून सांगताय मनुष्य जीवात्माक सगळं इम्परफेक्ट सेन्सस सांगलं म्हणत सरेंडर देव सांगता मन्मना भव मत भक्तो मध्याजी मम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मे म्हाका मना करी म्हाका सरेंडर करी म्हाका नमस्कार करी मामी वैश्यसी हांव तुगेल्या हें सगळं करता जावं तरी ते अहम सर्वस्य प्रभो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ശ്ലോകത്തെ सगळं मय डियर अर्जुना यू आर व्हेरी डियर टू मी ते भगवद्गीता तू श्लोक तू सांगत ती म्हळ्यार हांव सांगूचे हें सिक्रेट ते मिगेल सिक्रेट तू छान करून आयक हे तुगेल सांगा बघेत हांव सांगता आनी कसं सांगता हे तुका आय प्रॉमिस म्हणून सांगता हांव प्रॉमिस करता तुका फुल स्पिरिच्युअल एक्सिस्टन्स बाय which you may gain eternal right of transcendental loving service unto me. तू इतकी गेल्यारी तू केदनाय मिजलगी मिगेल डिवोटी जा मिगे प्युअर डिवोटी जा म्हाका सरेंडर करी मागीर सगळं रिलिजियस प्रिन्सिपल्स सोडी तू म्हाका सरेंडर जा देव सांगता പക്ഷെ आम्ही ते ऐकनाय आम्ही तेंच सांगून बेसय तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगलाः क्षेमं न विदन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः. तशी असेल कसोला सांगता हांगा कृष्ण अलगी अगेन एंड अगेन दुसरे सांगता ओ ग्रेट लर्न सेजस सगळे ग्रेट सेजस ग्रेट परफॉर्मर्स ऑफ चैरिटी इदिंजाणो सेयं तू कोण ग्रेट लर्नड सेजस आणि का ग्रेट परफॉर्मर्स ऑफ चैरिटी ग्रेट वर्कर्स ऑफ डिस्टिंक्शन ग्रेट फिलॉसफर्स आणि का मिस्टिक्स सिद्धी मेळ्ळेलाണ് आणि सगळे तांगेन पावर यूज करून तांका रिसल्ट मेळना इतके कशी रिसल्ट मेळना इफ they are not following Krishna if their devotion नाजल्यारी त्यांनी without dedication towards service of Lord हे तांका सगळ्यांगे ಒಳ್ಳೆ कळी देवान दिल्यान पण ते देवान दिल्यान कळी त्यांनी देवा सर्विसा तू हडले ना जाल्यार तांका ते रिसल्ट मेळ्ळो उतली ಒಳ್ಳೆ शिक्किनेन जावो उतली ಒಳ್ಳೆ सायंटिस्ट जावो उतली ಒಳ್ಳೆ फिलॉसफर्स जावो नाल्यार उतली ಒಳ್ಳೆ चैरिटी दिता जावो पण तांणी देवा सर्विस आयले ना जाल्यार तांका ते रिसल्ट मेळना तेशी असूचे हो देवा हांव तुका नमस्कार करता तळी हांगा एक कुठं नाव काडूच्या सगळं आम्ही कुठं चॅरिटी करताय न्हय ते आमगेल पर्सनल नाव काडूचे आमी उतूल की जाण चॅरिटी दिताय तागेल नांवान तागे बाप्पा नांवान तागेल अज्जो नांवान एक कुठे चॅरिटी दिताय बट तांणी देवळां तू येणू देवा नमस्कार सांगू का नाल्यार देवा मुखारी हे कृष्णा श्री कृष्ण शरणम मम दासोहं कृष्णा तवास्मी म्हूण सांगून तांकां सांगू कळना ते तांकां कळना तांकां दुड्ड दिताय दुड्ड तांगेल नांव तांगेल व्हडले तांकां फेमस तांकां फेम जावं म्हूण सांगून तांणी चॅरिटी करता ना फिलॉसफर्स तांकां ग्रेट फिलॉसफर्स कसल फिलॉसफी देव तांतू नावे ते फिलॉसफीन तू ताका उरतू ना ते सगळं मुंडेन फिलॉसफर्स जातनी बुद्धी मूढ मार्ग
म्हणून सांगत मूढ लोक जाता तांकां त्यांनी देवा तांगेली सगळं कळीव नाल्यार हे नॉलेज सगळं म्हणून सांगितल्यार एक स्मॉल पार्ट देवान दिल्ले स्मॉल एक देवाल नॉलेज आहा स्मॉल पार्ट तर ते देवा बगेक आमी तेंची नॉलेज आमी देवा पासून सांगूक आमी डेडिकेशन आसल्यार ताका फल आसता नाजाल्यार ताका फल ना. ओके मागीर हांव सಣ್ಣ स्पिडान वता. तो देव म्हळ्यार कोण सुपर सोल म्हणून सांगून जालें न्हय सुपर सोल आनी सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स. He is the personification of Vedas. वेद म्हणलोची देवानं केल्याने कोण व्यासदेव कोण लिटररी इन्कारनेशन लिटररी इन्कारनेशन न्हय व्यासू तळी ते व्यासान आता भागवत म्हणून सांगत ते देवत श्रीमद भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि म्हणून सांगत तर कृष्ण अत्त अंग हेच नारद सांगता नारद हे कलियुगांत आनीक देव ना जाल्यार मिती करता न्ही तर ब्रह्म सांगता प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि हेच भागवतमच देव तळी एक बुकू हे घरकड आसले थंगा कृष्णय भागवतम हेजा कांय डिफरन्स ना. कृष्णय नाम रूपय नाव जावन कसन व्यत्यास ना तळी हांगा दे. He is worshipped by Brahma and Shiva and all those who are transcendental to all pretensions. तांकां तातूं कसं हे नातिल्लें तिथे म्हणून सांगत तांणी they are not acting as a bhaktas, they are actual bhaktas. तशें आशिल्लें सुप्रीम लॉर्ड ओ देवा हांव तुका नमस्कार घालता. तातूं आता हे सांगिल्लें म्हणटाची हे सेल्फ रियलाइज्ड म्हणून सांगिल्यार तीन टायप आसा तीन टायप कर्मीस आसा ज्ञानीस आसा योगीस आसा. कर्मीस म्हळ्यार तांकां फ्रुटफुल एक्टिविटीज हे सांगिल्लें म्हणटा तांणी तें करना पडे ताका बदल जावन तांकां मेळका म्हळ्यार फ्रुटिटिव्ह एक्टिविटीज अट्रॅक्टेड बाय फ्रुटिटिव्ह एक्टिविटीज तांकां भुक्तिकामी म्हणून सांगता भुक्तिकामी. मागीर ज्ञानीस म्हळ्यार तांणी हे सांगिल्लें म्हणटा ज्ञान तांणी स्पेक्युलेशन करचें तर ज्ञानीस सगळ्यार अशी मेंटल स्पेक्युलेशन करचें तर तांकां मुक्तिकामी म्हणटाय. मागीर हे सांगिल्लें म्हणटाची देवाक योगीस योगिना योगीस जावन आशिल्लें तांणी प्रॅक्टीस करताय मस्त ऑस्टरिटीज करताय तांणी न्हय तर तांकां तें सिद्धी मेळका तळी सिद्धिकामी तशी तीन टायप स्पेशलायज्ड नाजाल्यार सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स से हांकां सगळं तुवें तूं तांकां लिबरेशन दिल्लें तर ते सगळे देवाक हांव पांय पडटा. मागीर मस्त पतीस असे श्रियपती यज्ञपती प्रजापती धियापती लोकपती धरापती पतिर्गती चंद चंदक वृष्णि सात्वताम प्रसीदता में भगवान सतामपति उत्तुलपति सही श्रियपति may Lord Sri Krishna, who is the worshipable Lord of all devotees, the protector and glory of all the kings, like Andaka and Vrishni of Yadu dynasty, and Vegalpati Kosali, husband of all goddesses of fortune. Vegalakpati Kona, director of all sacrifices, and therefore the leader of all living entity. चाहे एक श्लोक होता ये तुम्ही नोट कराई 2:420 श्रेयापति यज्ञपति प्रजापति दियापति लोकपति धरापति पतिर्गति अंधक वृष्णि सातताम प्रसीदता में भगवान सतामपति.
ये ब्रह्मसंहिता सांगता तुलकी लक्ष्मी न थंगा हस्बंड ऑफ ऑल गॉडेसेस ऑफ फॉर्च्यून थंगा ये सांगिला म्हट देवालय शक्ती तर थंगा हळादिनी शक्ती तुलकीची अंगा खते गोलोकांतू गायी अंग चैता अंगची लक्ष्मी देवाली लक्ष्मी जावन सिले बाईलो लक्ष्मी देवियो ते सहस्र लक्ष्मीयो थंगा सर्व करताय देवालय शक्ती तदिवे ह्लादिनी शक्ती तशीच तसली एक रासलीलेन तू ह्लादिनी शक्ती देव दिता तर हे सगळं हे सगळं असलेलं पती उतुलकी पती म्हणून सांगितलं कंट्रोलर हे सगळं ताचे कंट्रोलर जावन आशिल्लें हे कृष्णा हांव तुका मिजर दय करी मिजर दय करी इत्या बगे का तुगेले विवरणू ये भक्ताक राजा परीक्षिताक सांगून दिंचाक मिजेले दय करी ते सांगता तळी तेंजावनु सांगत इति म्हळ्यार हे कृष्णा तू सट्टांकी लिबरेशन दिंचत लगी श्लोकु कृष्णा तू सट्टांकी लिबरेशन दिता बाय थिंकिंग ऑफ युअर लोटस फीट यो एक छान श्लोक तर तेमी एंचो 2:4:21 तो छान श्लोक तर ताजे पर्पोट चांगत तुम्ही मनांकून दवरका बाय थिंकिंग ऑफ हिज लोटस फीट एट एवरी सेकंड एक्के निमिषाक देवालय हे सांगितलं म्हणटा मन्नांत देवाल पाय आम्ही मन्नांत केदना दवरता जाल्यार फॉलोइंग द फूट स्टेप ऑफ ऑथॉरिटीज आम्ही डिसायप्लीक सक्सेशन नाजाल्यार आम्ही ऑथॉरिटी कोण की आमगेले भागवत ऑथॉरिटी व्यासदेव नाजाल्यार नारद नाजाल्यार ब्रह्मा ना तशी आम खतें तुकून की ऑथॉरिटी म्हणून सांगिल्यार आमकां आमगे आम्ही स्वभाव आशिल्ले जाल्यार म्हणटाची बूक न्ही वचिताय तळी करेक्ट आता प्रभुवाद श्रीला प्रभुवादान ते प्रॉपर जावन कशी की देवा मन्नांत आशिल्ले म्हणटा ते ट्रान्सलेशन हाजेरी आमगे आमकां आमी साधारण मनुष्य हे साधारण मनुष्य जन्माक मनान जमचे म्हणटाची आमकां सांगून मनाक केल्या तळी ते ऑथॉरिटी जे आमकां तळी ते एक डिवोटी म्हणून सांगिल्यार हे तशी फूट स्टेप अथॉरिटीज आनी फूट स्टेप मनाक न्हू तनी आनंद मेळटा तांकां आनंद मेळटा दे कॅन सी एब्सोल्यूट ट्रूथ देवाक तांकां मन्नांतू ते एक तनी ते एक ते अवस्थेर वचन आनंद अवस्थेर वचना पड तांकां देवा दिक्कताय The learned mental speculators, however, think of him according to their whims. May Lord be pleased with me. Thangai, तशी सांगता मिजरी दय दवरी तळी थंग सांगता एक कुलशेखर आळवार सौतांतुलो कुलशेखर एक राय तागेलेक मुकुंदमाला बरयताना देवालय स्वीट ಎಂತ इत म्हळ्यार ते श्लोकास आर व्हेरी स्वीट मुकुंदमाला खंय तुमकां मेळटा जाल्यार मुकुंदमाला फॉलो करे छान श्लोक तू एक श्लोक कृष्णत्वदीय पद पंजरांध्र अदैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणप्रयाण समये कफवाद पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणौ कुतस्ते तसे सांगितले ते म्हळ्यार I pray, my Lord Krishna, I pray that the swan of my mind may immediately sink down to the stems of lotus feet of your lordship. ते देवाला पादकमल ते कमलाचे स्टेम्स कळतनवे पद्माक्ष स्टेम्स शी ಏನ್ ಜಾನಿಸ್ತಾನೆ ಮಿಗೇನ್ ಮನ್ನ ತಂತು ಸಿರ್ಕುನ್ ರಬ್ಬೋ ನಾಜಲರಿ ಅವ ಮೊರ್ತಾನ ಮುರ್ಚವಳರಿ ಮಗ ತುಗೇನೆ उडकासेमना इति म्हळ्यार हांव मुर्चवळरी मिगेल ताळ्यांतू कफवाद पित्ते कंठावरोधम मिगेल कंठांतू कफ पित्त सगळे येणू म्हाका तुगेल नांव
उच्चारण ना म्हाका त्या टायमारी म्हाका तुगेले मन्नांतू एमना तेदकुनू म्हाका हांव स्वस्थ जावन आसतना चिमिगेन मन्ना तुगेले पाययाचे फुल्लाचे स्टेम मात खांची तू सिरकुंड रब्बो तू चांग एक श्लोक तंतू कुलशेखर आಳ್ವಾರನ್ बरयलेलो हळी तशी एकेकडेची एके डिवोटीस देवाक देवाले हे कर्ण मेळूक ना जाल्यार देवाल डिवोटीस देवाल इति प्रीती मेळूक तुलकी प्रार्थना करता मस्त प्रार्थना करता प्रचोदिना येन पुरा सरस्वती वितन्दताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यता समे ऋषीणा अमृष वृषभ प्रसीदताम् हंग संगतीत म्हळ्यार may the Lord who is the beginning of creation amplify the potent knowledge of Brahma from within his heart hanga creation avulari creation avulari ब्रह्माक ಒಂದಂತೂ ದಿಸೆ ಇಲ್ಲ ತವಳಿ ತಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮನೈಕಿನ ತಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ತಪಸ್ಸು ಕೆಲ್ಲ ತಕ ನಾಲೆಜ್ ದಿಲ್ಲ ತವಳಿ ಹಂಗ ಚಾರಿ ಶ್ಲೋಕ ದಿತ್ತ ತವಳಿ ते विथिन द हिस हार्ट ब्रह्माला हृदयांतू नॉलेज दिल्ल्यांतू वेंकय आणिक ते क्रिएशन कोरनो आणिक बाकी his own self and who appeared to be generated from mouth of Brahma. So be pleased with me. Tenchi Brahma tonnantukunu magiri baki silalala geta. Alte awakening knowledge mun sangtin. Hangatukunu unchari emchak na eleri thangan niddem pallal kadatukuno uttam emchaga silana knowledge then dillolo हे कृष्णा हांव तुका नमस्कार सांगत तावली इशी एक कुठ हें जायना फुडें ते तावली हें सगळें जावन येता तशी आसलेले सुप्रीम पर्सनालिटी जावन आसलेले तें कोण आमकां सॉरी आता ऐकतच माताजी. हरे कृष्ण. ओके तुम्ही हें जालें कनेक्शन गेलें हळी एसले पुरुष इन्कारनेशन ते देवान हांगा बेसून सक्ताचेल्यारी बॉडीन तूं अशी हें दिल्ल्या नॉलेज दिल्ल्या आनीक एशी आसलेले थंग तुकून पुरुष इन्कारनेशन जावन पुरुषावतार घेवन देवान एकेकलांक एकेके बॉडीन तूं जीव दिल्ला आनी थंग तुकून आमगेले सक्तांकय आमकां जाय जाल्यार सगळं ज्ञान ना जाल्यार आमकां हे सेन्सस सगळं सेन्सस सगळं कंप्लीट करून दिल्या एस ब्युटिफूल अरेंजमेंट केलेले हे मेटेरियल मॅनिफेस्टेशन ना जाल्यार ब्युटिफूल जावन एक क्रिएशन केलेले हे देवा हांव तुका नमस्कार दिता तशी शुकाल प्रार्थना उतले श्लोक शुक प्रार्थीच करता ते प्रार्थनात हे सांगताय तळी ते सांगून ते प्रार्थनेन देवाने एक दया शुकाचेर येणू मागीर ते देवा पासून ते सांगू आसलेले एक पावर शुक देवाक मेळटा तशी आयचे क्लास सಣ್ಣ टाइम कळावे जाल्यार
म्हाका तें प्रार्थना तुमचे शेअर कोरता म्हणून म्हाका जमचे उतलेंचे हांव ट्राय केलें आसा आनी तुवें तें चूक आसल्या देवालेगी हांव क्षमन गीता म्हाका कसर योग येतना हें सांगलें म्हणटा आमी आतां हें वाच्ची ना पण हांव कळटा शुकदेवान सांगूचें उत्तुले हंबल जावन देव शुकदेव म्हळ्यार ही इज कंप्लीट नो ते कंप्लीट नॉलेज आसलें तो शुकदेव उतले हंबल जावन प्रार्थना करता देवालेगी तळा मी सगळं सनूच जीव म्हळ्यार अबा सनूच वमता आमी तर तें आमकां जमचे आमकां देवान दिलेले जीब कानू दोळे हें सगळं देवाले सर्विसा बगेक आमकां यूज कोरया आनी तशीच हांव म्हाका तुमचे लागीं तशी सांगूस आमी हें सांगलें म्हणटा मेटिरियल एन्टँगलमेंट मस्त खूट आसता न्ही जाल्यार आमकां देवाले एक सर्विसा बगेक आमकां मेळ्ळें न्ही आमकां वेल्थ जावो आमकां ब्युटी जावो आमगे कसलेय जावो आमकां मेळ्ळें सगळें देवालें वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ जिवात हें देवालें ममई वांशो जीवलोके म्हूण सांगत देव थळी देवालें एक पावरता आमकां सट्टांगे मेळ्ळें तें मेळ्ळें म्हणून आमी हंगरी जमच्यापणा बट थँक्यू देवा म्हूण सांगून आमी आमकां मेळ्ळें इतकी पॉझिटिव्ह जावन आमकां मेळ्ळें जाल्यार आमी थँक्स सांगू का देवालें नन्नी सांगू का आमकां इतकी उणाव जाल्यार तें आमगे कर्म फल जाव्या तावळी आमकां देवा लेगी माप मागून घेवया अशी सांगून आमी उतर रबयताय थँक्यू भागवत पुराण थँक्यू